विसवा उपरांत तुमकां येवकार। आयतारा नगरगांव हांगासर ब्रह्मकर्मळीच्या ब्रह्मदेव युवक संघान बायलां खातीर खासा विदाउट गियर बायक ऑफ रोड रेस आयोजीत केल्ली। हाका वाळपयकारांचो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो। गोंयान बायलां खातीर ऑफ रोड इव्हेंट अशे रितीन पयलेच फावट घडला म्हण संघाचे वांगडी सांगतात। RDX गो खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। आयज एक बऱ्यापैकी रेस हेंच्यानी हांगा दवरलेली आसा आनी म्हाका दिसता हे गोंयान जी पायनियर रेस जावन आसा ते हेजे पयलीं हांवें केन्नाच आयकूंक ना की गोंयान नॉन गियर रेस फॉर लेडीज दवरला आनी खरोखरीच बरें दिसता की आमचे वाडपय सारके सुंदरशे गांवान 70 सारके सुंदरशे गांवांनी रेस दवरली आसा आनी तुमी पळयता कितलेशे पार्टिसिपंट जी आसा ती येवन हांगा आयज पार्टिसिपेट जाला आनी बरी तेंच्यांनी एक ऑफ रोडींग ट्रॅक केला। आय इवन सॉ द ट्रॅक, इट्स ब्युटिफूल आनी असले जे प्रोग्राम्स आसता ते लेडिसांक लागून आनी तरुण आमची पिढीक लागून एक सामकें बरें जावन आसा कित्याक तेंची एक एन्थुजियास्ट जी शक्ती आसता ती एक करपाची कितें तरी मनोकामना आसता ती पूर्ण जाता। म्हाका दिसता असले स्पोर्ट्स आसा ते प्रमोट करूंक जाय आनी तितूंत तेंच्यांनी इवन ट्राफीक रुल्स आनी ट्राफिकान कशें चलोवप अशें एक बारीकशी स्पीच आनी कावन्सिलींग दिली। सो आय गेस इट्स गोइंग टू बी अ व्हेरी गुड प्रोग्राम ओवर हियर। प्रतिसाद खरोच बरो आसा। आमच्या पंचायतीतले ब्रह्मदेव संघ यांच्यानी एक स्तुत्य उपक्रम हाडलेलो आसा। हो म्हाका दिसता गोंयांतलो पयलोच उपक्रम जावन आसा जी पयलीच कॉम्पिटिशन जावन आसा ते आमच्या महिलां खातीर दवरला। हांगा जे कॉम्पिटिशन आसले ते विदाउट गियर टू व्हिलर बायक कॉम्पिटिशन आसले ते लेडीजां खातीर फक्त आसले। हांव आमच्या संस्थेचे आभार मानता, त्यांनी हो इव्हेंट घडोवन हाडलो। तशेंच आमचे पार्टनर मणिपाल हॉस्पिटल ज्यांनी आमकां मेडिकल सर्वीस प्रोवायड केली, तशेंच आमचे सृष्टी फार्म, पाटी हिल्स, निधी एजन्सीज, अनंत ब्रह्म डिस्ट्रीब्युटर, हांव यांचे सगळ्यांचे आभार मानता। आणि आमच्या महिला आव्हान करूंक सोदता की तुमी अशेंच फुडें जर कॉम्पिटिशन आसात तातूंत तुमी पार्टिसिपेट व्हा। नंबर हो इम्पॉर्टंट ना, पूण पार्टिसिपंट जाणें हेच मोठें इम्पॉर्टंट आसा। कितले जाण पार्टिसिपेट जाल्ले? आता मेरेन आमचे 22 लोक पार्टिसिपेट जाल्ले आसा। गोंयांतलो पयलोच एक इव्हेंट आसा की अजून कोणीच असो हें करून घेवंक ना। फर्स्ट टायम आसून आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळा। हो इव्हेंट गोंयांत अजून कोणीच करूंक नासलो, फर्स्ट टायम आमच्या युवक संघान ऑर्गनायज केला आनी आमकां प्रतिसाद तसो बरो आसा। 13 पार्टिसिपंट येयल्या आनी बऱ्या तरेन आतां मेरेन चल्ला।